2017चो समारोप आनी नव्या वर्साचे स्वागत करूंक गोंया भायले पर्यटक खूप आयिल्ले आसात। हाचे निमित्त साधून ड्रग्स विक्रेत्यांच्यो हालचाली वाडपाक लागल्या। ड्रग्स विकताना एका केनियाच्या तरुणाक काणकोण पुलिसांनी अटक केलो। ताचे कडल्यान पुलिसांनी सुमार 2,14,000 रुपयाचे ड्रग्स जप्त केला। अर्डिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। टुरिस्ट सीजन ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लो आसा आनी आमचे ऑलरेडी मॅक्झिमम स्टाफ जो ऑलरेडी आमी कोस्टल बेल्टान घातिल्लो आसा आनी आमचे टायम कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट चालू आसा आनी तातूंतल्यान काल राती हांव आनी म्हाजी रेडिंग टीम कन्सिस्टिंग ऑफ PSI प्रशांत देसाय, हवालदार विजय कालेकर, पुलीस कॉन्स्टेबल रामकृष्ण फळदेसाय, उदेश केरकर, संतोष नायक, अक्षय नायक आनी धनंजय देसाय आमी एक इन्फॉर्मेशना प्रमाणे एकट्या केनियन नॅशनलिस्ट ताका आमी काल अरेस्ट केलो आनी ताच्या परिस्थितीन नार्कोटीक सबस्टन्स मेळ्ळे आमकां। नार्कोटीक म्हणजे चरस मेळ्ळो आमकां, LSD मेळ्ळी, कोकीन आमकां मेळ्ळी अरावंड 10 ग्राम 49 मिलीग्राम। मागीर LSD मेळ्ळी आमकां 0.33 ग्राम। चरस टोटल आमकां कॉस्ट जाला म्हणजे 2,14,000। आणि ताचे शिवाय तुमचे कॅश बी कितें मेळ्ळी? ताच्या पयशान कॅश मेळ्ळे ते आमकां अरावंड 2,200 रुपयाच्या पयशान मेळ्ळे आमकां। हो कितें सेल करपा आयिल्लो कितें आयडिया आसा? हो कोणा तरी कस्टमराक सेल करपा आयिल्लो, सो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, त्याच्या ताका ट्रॅप करून ताका धरलो आमी